साहेबिनी तू आमची राणी विसरो नाका गे आमची मागणी कृपा दी आमकां दुखांनी रोडच्या आमी सोमेस्तानी आमची पातकां. लुकाचे शुभ वर्तमान. लोकांच्या जोम्यांतल्या कोणेकल्यान जेजूक म्हणलें, गुरुजी आमकां पडला त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, इश्टा, तुमचे भितर न्यायनीत हो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला. मागीर ताणें ताका सांगलें, चोत्राय दवरात आनी सगळे तरेचे आपसुवार्थांतली मेकळी रावात. कित्याक कोणाक पुस्कल ग्रेसकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दल्ललें ना. मागीर ताणें तांकां एक वपार सांगली. एक ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेता बाटांक खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कोडे मोडून तांचेकूय व्हडलें बांदतलो आनी म्हाका पिकलां तितलें आनी म्हजी ग्रेसकाय तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हज्या ओतम्यांक अशें म्हणटलो, ओतम्या म्हज्या 100 वर्साक पुरोसो खूब माल तुजे आदीन आसा. विसो घे, खा पिये आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, पिशा, आयज राती तुजो ओतमो परत मागचो आसा. म्हणटच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक? आपणाक थेवे एकठांय करता पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक ना ताची गोत ही. देवाचें उतर हें.